सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो आयचो मिनी ब्लॉग न्हय मातसो वेगळो आसा, तुमकां खूब लायक जातलो. तर एक्चुली न्हय हांगसर आमी होम डेकॉर कितें तरी करता. म्हटल्यार न्हय संजून म्हाका अशे फ्रेम्स गिफ्ट केल्ले बर्थडेक, तुमकां यादूच आसतले आनी तुमी ऑलरेडी हे फ्रेम्स पयले सुद्दां आसतले. सो ते न्हय खूब दीस जाले अशेंच आसले. सो म्हटलें संजूक हांवें म्हटलें की चल आमी ते एका भिंतीर खंयचे तरी स्टीक करया आनी एक वॉल जी आसा ती डेकॉर करून घेवया, कारण बरें दिसतालें आनी तें अशेंच आसलें न्हय. सो कितले दीस अशें दवरतले. सो ताका लागून हांगसर आमी म्हणटा तशे फ्रेम्स पयलीं रेडी करून घेतले. ताका न्हय म्हणटा तशें चारूय सायडीनसून डबल सायडेड टेप अशी लावन घेतली. आमी हे फ्रेम सगळे न्हय डबल सायडेड टेपीनूच अशे म्हणटा तशे स्टीक करून घेतले. आनी हे पळयात खूब अशे फ्रेम्स आसले, तातूंत म्हाजो, संजूचो, मम्मीचो अशे फोटो आसले आनी वेगवेगळे आसले, सामकें बरें दिसतालें. सो प्रॉपर आमी हांगसर न्हय कशें कशें लावपाक जाय तें एडजस्ट करून घेतलें. म्हटल्यार आमी पयलीं प्लॅनिंग करून घेतलें की खंयची फ्रेम खंय लावंक जाय आनी सद्या होम डेकॉर करप म्हजें चालू आसा स्लो स्लो करून. हांगसर म्हणटा तशें हांवें मनी प्लांट सुद्दां लायिल्ले आसा आर्टिफिशियल. आनी हांगसर हे पळयात टेपीचेर जे हे आसता न्हय ते आमी काडून घेतले आनी सगळ्यान पयलीं एक फ्रेम हांगसर स्टीक केली, तेच्या मागीर सेकेंड. सो अशें करता करता न्हय संजू हांगसर म्हणटा तशें स्टीक करतालो आनी हांव ताका मातशें अशें इरिटेट करतालें, जें म्हजें सदांचेंच काम आसा ताका इरिटेट करपाचें. सो काम करता करता मजा मस्ती ही चालूच आसपाक जाय. सो बरें दिसतालें जाणा, खरेंच म्हाका इतलें लायक जालें. आनी ही वॉल न्हय आमी सिलेक्ट केल्ली, म्हटल्यार आमची फेवरेट वॉल जातली आतां ही. आनी बरें दिसता पळय सायडीकूच मनी प्लांट लायला. सो तुमी म्हाका न्हय सजेशन दिवं शकतात आं की हांव आनी कितें कशें डेकॉर करूं तें वॉल्स म्हण होम म्हण. सो तुमचें सजेशन म्हाका लायक जातलें. सो अशे तरेन हे पळयात फ्रेम्स ल्हान जाले आनी इतलें बरें दिसतालें की फायनल रिजल्ट हांगसर तुमी पळोवंक शकता. हांवें चिंतूंक नासलें की इतलें बरें दिसतलें आनी ह्या कलराचेर हे फ्रेम्स न्हय खुबूच अशें बरें दिसतालें. सुपर्ब म्हणूं शकता. एकदम वॉल जी आसा न्हय ती सामकी हे जाताली, म्हटल्यार एक वेगळोच ह्या भिंतीक म्हणटा तसो एक वेगळो असो लूक येयलो आनी बरें दिसतालें पळयात. फायनल म्हणटा तशें थोडेशे फोटो बीन आमी क्लिक केले जे सदां सारकेच आसा. सो अशे तरेन हांगसर मागीर आमी म्हणटा तशें हांगसर न्हय शिरवाळे दिल्ले एका काकीन आमकां. सो ते शिरवाळे आमी हांगसर एन्जॉय केले आनी कोणाक कोणाक शिरवाळे आवडटा हें कमेंट करून सांगा. सो असो आसलो आयचो म्हजो मिनी ब्लॉग. आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. बाय बाय.